शिरगावच्या श्री लयराई देवीच्या जात्रेक फक्त कांय दीस उरल्यात। ह्या वर्सा जात्रे निमतान शासकीय पावंड्यार नेटान युद्ध पातळीर तयारी चल्ल्या। शेनवारा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाची पळोवणी केली। जात्रेची पूर्व तयारी म्हण 18 एप्रिलाक मॉक ड्रिल जावपाचे आसा अशें आमदार शेट हांणी सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शिरगांव गांवांत जे डेव्हलपमेंट काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे जात्रेच्या निमित्तान जे करप चालू आसा तेजी पाहणी करपाक लागून आमी काल शिरगांवांत भेट दिली आनी अशें वारंवार म्हाज्यो भेटी चालूच आसता। कालची खास जी भेट आसली ती जे नवो रोड आमी 1 मीटर कमी केल्लो आहा स्लोप, त्या स्लोपाचे फिनिशींग म्हणजे काल ताका कार्पेट घालपाचें काम चालू जाल्लें आनी कंप्लीट केलें। ही पाहणी करपाक आमी गेल्ले। ती पाहणी करता आसतना जसो रस्तो रुंद पयलीं 4.2 मीटर तेजी विड्थ आसली, ती विड्थ आतां वाडोवन 6.5 मीटर अशी रुंद जाल्ली आसा। आनी ज्या चडावाचेर जो दुर्घटना गेल्या वर्सा जाल्ली तो रोड बरोच कापून सकयल घेतलेलो आसा, म्हणजे आपलो फुडलो जो स्लोप आहा तो एकदम नॉर्मल ना तसो, पण जितलो कमी करूंक मेळटा नागरिकांचे बाकीचे जे आमचे नागरीक जे थंय रावता त्या घरांचो विचार सुद्दां करून तितलो तो रोड जितलो मिनिमम कमी करपाक मेळटा, मॅक्झिमम जितलो कमी करूंक मेळटा तितलो कमी केल्लो आसा। हो एक भाग जालो। दुसऱ्या भागांसून आमचे काही नागरीक जे आहा तांच्यांनी बी सहकार्य केल्लें आसा। तसले जे आमचे गांवकार आनी जे नागरीक आसा म्हणजे एक आपले जे दुरीक सुद्दां तांच्यांनी बांदून दिल्यार जाल्यार आपूण 1 मीटरभर तांच्यांनी जागा फाटी घेवन अशा पद्धतीचे सहकार्य तांच्यांनी केल्लें आसा। त्यामुळे जो बायपास थंयसलो जो रोड आसलो टाकये कडसून तो सुद्दां रुंद जाल्लो आसा। ह्या दोनूय रस्त्यांचो खुबसो लाभ आमच्या जनतेक म्हणजे भावीक जे त्या दिसा येता, जे भक्तगण जे येता त्यांचो खूब हेजो फायदो जातलो। आनी ज्या दिसा जात्रा जाता त्या दिसा जो रश आसतलो तो खंय तरी स्प्लीट जात अशी बरी सोय थंय जावपाक जाय अशा तरेचे योजना आनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारा तर्फे चालू आसा। वेगवेगळ्या जाग्याचेर कॅमेराज जे बसोवपाचें काम आहा तें बी पूर्ण जाल्लें। लायटीची नव्या जाग्याचेर लायट जे घालपाक जाय ते आमी घेतलेले आसा। ती एखाद्या जाग्याचेर खंयसर तरी वटवृक्ष जे मोठे जाल्ले आहा किंवा ते फांद्यो पडपाचे चान्सीस आहा, अशा तरेन ताका ट्रिमिंग करून डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या तर्फे हे सगळें देखरेख करून आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर सुद्दां वेळोवेळी तेंच्यांनी बरो म्हणजे टायम तेंच्यांनी खूब व्हॅल्युएबल टायम तेंच्यांनी हांगा स्पेंड केल्लो आसा। आनी आयज येत आसा कारण आमचे सगळ्यांचें एक ध्येय आसा। आमची देवस्थान समिती आसा, म्हणजे आमचे ग्रामस्थ आसा, तसले महाजन आहा, सगळ्यांचो ध्येय आसा की गेल्या वर्साची दुर्दैवी घटना जाली की केन्नाच परत थंयसर जावचें न्हू अशा तरेचें नियोजन ह्या फावटी आनी ह्यान फुडें सुद्दां तशें आसतलें। आज ह्या देवीच्या जात्रेच्या निमित्तान जी 21 तारखेक जाणारी जात्रा आसतली त्या जात्रेच्या निमतान भक्तगणांनी आपलो संयम पाळून व्यवस्थीत रित्या देवदर्शन करचें ही बी हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागणी करता। 18 तारखेक ह्या संदर्भात आमी एक मॉक ड्रिल करपाचें आसा। हो मॉक ड्रिल कित्याक करप आसता की एखादो इन्सिडंट घडोंक शकता, कशाय तरेचो इन्सिडंट आसूं तें खंय फायर जावंक शकता, कोण तरी अनकॉन्शियस पडूंक शकता। अशा तरेचो समजा इन्सिडंट जालो जाल्यार तेजी पूर्व कल्पना आमी दोळ्या समोर दवरून एक चित्रीकरण करता आमी की अशें हे घडलें जाल्यार तेजेर आमच्यो उपाययोजना कितें आसतल्यो, प्रिवेंटीव मेजर्स कितें आसतल्यो आमच्यो, हें पळोवपाचें एक ड्रामाटीक हें आसता, तें योजना आसता, ताका म्हणटा मॉक ड्रिल। म्हणजे आमी त्या दिसा एखादी खंयची तरी एक खंय जरी उजो लागलो किंवा कोण पडलो जाल्यार थंयसर बाकीच्यो सगळ्यो प्रिवेंटीव मेजर्स जे आहा ते घेवपाक शकतले काय ना हें आमकां त्या दिसा प्रूव जातलें। म्हणून ही मॉक ड्रिल करप हें खूब गरजेचें आसा आनी तें आमी त्या दिसा करून आमी स्वता ऑब्जर्व करतले की आमकां कितें सुविस्कर जालां काय कितें तरी परत आनीक सुदारणा करचें पडटलें। म्हणून हे 3 दीस पयलीं हें मॉक ड्रिल घेवन आमकां पळोवपाचें आमी ठरयल्लें आसा।